रिटेनिंग वॉल अशें न्हय, दीस इज आमगेलें जे सॉयल प्रोटेक्शन जे आहा, आमगे बीच इरोजन जातालें, ही बीच इरोजन जात म्हणून ही प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या, कळना तुका. आनीक कितें जाताली आजची ऑलमोस्ट 7-8 मिटर जो दोयराची वेळ आसली ती मुखार मागीर उंच जमीन आशिल्ली, इरोजन जायत दोयऱ्या वचताले, लोकांनी घरां हाडले, भाटाय सो ताका लागून प्रोटेक्शन वॉल सरकारान थ्रू WRD ऑलमोस्ट 5.5 कोट्यांचें हें बांदताय, जस्ट टू प्रोटेक्ट द सॉयल इरोजन वीच इज हॅपनिंग कानांगिनी आमगेल्या हे बिचीस. पण हे टुरिस्टांक सेफ्टी अशें मेळटली. टुरिस्टां सेफ्टी जाल्यार बिकॉज आमी बीच वयल्या आतां हाय टायडा म्हणून उदक उदेला बीच सेक्शन आमी आहा थिंगा. कशें जालां जे आमगेले गोंयकार आहाय हेंगेले बाबा बाकीचे सगळे भाटांचे घरां सांबाळपा जाय, पूण हे सॉयल इरोजन जायना जावपाक ही दोड बांदल्या, प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या. सद्या तरी कांय ना, हो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जाता. आमी भायल्यान बेनिफीट जावपाक केन्ना आमगे मतदारसंघात दिनाय. आमी नीज गोंयकार आहाय तांचें प्रोटेक्शन करताय आनी प्रोटेक्ट करीत आसाय.